नमस्कार. ओएसिस 2023 या रेतिरेक तयाराई जाऊन सांपाउलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचे वाचन आम्ही करते आसा. तिसरो अध्याय आम्ही संपयलो आणि त्या अध्यायांत 3 प्रमुख संगती आम्ही शिकल्या. थंयसर व्यवस्थित रितीन सांपाउलो आपणाचो वाद मांडटा. सुरवेर तो म्हणालो देव नितीवंत म्हूण. त्या उपरांत तो म्हणालो कोणूच मनीस नितीवंत नाही. तर एक मनीस कसो नितीवंत जाता, कशें सोडवून जोडटा. तो म्हणालो भावार्था वरवीं मनीस नितीवंत जाता, न्हय ताच्या करण्या वरवीं, बगार भावार्था वरवीं. हो तसो वाद तो मांडलेल्या उपरांत 4थ्या अध्यायांत तो अब्रामाचो दृश्टांत दिता. आपणाच्या वादाक सूक्त जावन वा एक प्रूफ कशें तो अब्रामाची साक्ष वा अब्रामाचो दृश्टांत दिता. हांगासर तो कसलो वाद मांडटा ते आमी आतां समजूंक प्रयत्न करया. पयल्या वळींतावन हांव वाचतां. तर आमचे कुळयेच्या पुर्वजा अब्रामा विशयंत आमी कितें म्हणयेत. जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जाल्लो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांयपुणी आदार आसतो. तरी देवा उजीर असली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा. अब्राहमान देवाक सतमानलो आनी ताणें सतमानलेले निमती देवान ताका नितीवंत म्हूण लेखलो. काम करतल्याक मेळटा ती मजुरी ताका दिल्लें देणें न्हय, पगार ती ताका देवें. पूण एकलो आपल्या स्वंत करण्याचेर हुंदोन नासतना पातक्यांक नितीवंत म्हूण काडटल्या देवाचेर आपलो भावार्थ दवरता जाल्यार हो तसो भावार्थच ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता. देखून आपल्योच म्हणल्यो करण्यो नातलेल्याक देवान नितीवंत म्हूण लेखलेले निमती त्या मनशान भोगचे दादोसकाये विशयंत दाविदान म्हळें. जांचे गुन्यांव देवान भोगशिल्ल्यात, जांची पातकां ताणें पुसून काडल्यांत ते भागीचय. जांची पातकां देव लेखाक धरिना तो भागीचय. तर दाविदा प्रमाणे हे भाग सुन्नत जाल्ल्या तांकां मात्र फावो जाता की सुन्नत जावना तांकांय फावो जाता. चिंतून पळया. अब्रामाक ताच्या भावार्था खातीर देवान नितीवंत म्हूण लेखलो अशें आमी म्हणटा. तरी पूण ताका नितीवंत म्हूण केदाळा लेखलो. ताका सुन्नत केल्ल्या उपरांत की ताका सुन्नत करचे आदीं, सुन्नत करचे पयलें उपरांत न्हय. ताका सुन्नत करचे फुडेंच आपल्या भावार्था उदेशी ताका नितीवंतपण लाभलें. ह्या नितीवंतपणाचो गुर्त वा मोर म्हूण लेखून उपरांत तो सुन्नतेचे रितीक खाल जालो. अशें सुन्नत नासतना भावार्था मोरिफात देवातावन नितीवंतपण जोडतल्यांचो तो बाप जावंक पावलो. तितलेंच न्हय, सुन्नत जाल्ल्यांचोय तो बाप. तांचे सुन्नत जाल्या देखून मात्र न्हय, बगार आमच्या बापा अब्राहमान सुन्नत जावचे आदींच धरलेली भावार्थाची वाटी ते धरतात देखून. पळया, ह्या एका पयल्या भागांत अपुर्बायेच्या रितीन सांपाउलो वाद मांडटा. मनीस कसो नितीवंत जाता. तो म्हणालो आदल्या अध्यायांत
भावार्था वरवीं. आता या वादाक पूरक जावन अब्रामाचो दृष्टांत तो दिवन म्हणटा, अब्राम सुन्नत जावच्या पयलेंच नितीवंत म्हूण लेखून आयलो. कित्या खातीर? देवाचेर दवरलेल्या भावार्थ्या खातीर. सो पयलें ताचो भावार्थाक लेगून देवान सांगलेलें उतर तो पाळटा आनी देवान दाखयल्ल्या जाग्याक तो वेता. आनी उपरांत येता सुन्नत केल्ली ती रीत. तो ताणें केल्ल्या सुन्नतेक लागून नितीवंतपण वा नितीवंत जाल्लो न्ही, बगार भावार्थाक लेगून. सो भावार्थ पयले उपरांत सुन्नत वा करणी. त्या देखून तो स्पश्ट म्हणटा की नितीवंतपण करण्याक लागून न्ही, बगार भावार्थाक लेगून. हो ह्या अध्यायाचो पयलो भाग 1 तावन 10 वा 12 वळी. आता मुखलो वांटो पळया. देवाची बसवणी भावार्था मरिफात मेळटा म्हणटा सांग पावल. कशें ताचो वाद मुखारून व्हरता तें आमी वाचया. संवसार तांचें दायज करून दितलो म्हणून देवान अब्रामाक आनी ताचे संततेक बासतिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्ही, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. कित्याक नियमशास्त्र काल जियेतले मात्र बसयलेल्या दायजाक वारेस्तार जातात जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हूण जालें. देवाची बसवणी व्यर्थ म्हूण जाली. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा. पूण जर नियमशास्त्रच ना तर ते मोठसो संदर्भच ना. देखून भावार्थाचेर हुंदोन आसलेली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायचें केलें. अशें अब्रामाचे संततेक म्हणजे नियमशास्त्र काल जियेतल्यांक मात्र न्ही, पगार अब्राहमा बरी भावार्थ आसलेल्या हेरांकी आदायाक पडशें ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्रामूच आम सोमेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकेंच बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातलेल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो. देखून ही बसवणी नीज जावंक जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारय देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून तुजी संतत इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एकपोटीन दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. आनी चडुणे 100 वर्सां प्राय भरलेल्या ताका आपणाची कूड मरोन आयल्या आनी साराक भुरगीं जावची प्राय उतरल्या म्हूण कळीत आसल्यारय ताचो भावार्थ अस्कत जालो ना. देवाचे बसवणे विशीं तो बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थान बळवंत जावन देवाक तो वाकणूंक लागलो. आपणें कितें बसयलां तें जारी करूंक देव सकता. हे दृढ पातयेणेन तो बरलो. ह्या पासत ताचो भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. भावार्थच ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्रामा खातीर मात्र बरयलेली न्ही, आमचे पासोती ती बरयलेली म्हणयत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्ल्यांतलो जीवन उठयलेल्या देवाक आमी सतमानता. देखून आमी नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जातले. कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केलो
आनी आमकां नितीवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पळया, अपुरबायेच्या रितीन सांव पावलो ताचो वाद म्हूण धरून व्हरता की आब्रामो ताणें केल्ल्या कर्णेक लागून म्हणजे सुन्नतेक लागून तो नितीवंत जाल्लो न्ही, बगार तो ताच्या भावार्थाक लेगून. तर नितीवंतपण खंय तावन येता? न्हय आमी करच्या भक्तीपणाद्वारे, आमी आदारच्या भक्तीक कार्या मुखांतर वा आमी ताच्यो रुली रेगरो पाळचे मुखांतर, मागणे करचे मुखांतर, नवें मागचे मुखांतर न्हय. नितीवंतपण येता, रक्षण येता, सोडवण येता देवाचेर आसच्या वा देवाचेर आमी दवरच्या मोगा खातीर, भावार्था खातीर. हें सत सांव पावलो स्पश्ट रितीन ह्या 4थ्या अध्यायांत आमकां तो कळीत करता. देव बरें करूं. मुखल्या अध्यायाक राखून रावा. परत मेळया. Voices 2023